Hallelujah. 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 यावेळेला आमचे दोन्ही हात वर उभारूया. आमच्या देवाक आमी दिन वासने दिवया. खेरीस भाशेन तो आमच्या सांगाताक उलयतलो देव. आमच्या सांगाताक हांसतलो खेळतलो देव. आनी तो आमचे मदेकांत आसा. तो आमकां कुरपेन भरता, राखता, सांबाळता, आपले माये मोगान घेता. त्या देवाक आमी दिन वासने दिवया. सोबीत भाशेन दिन वासने दिवया. सोबीत भाशेन दिन वासने दिवया. परतून एक पावट
मुखार उभा राहा. त्या आताशयाचा स्वाहा जीवे देवा मुखार उभा राहा. देवाची स्तुती करता सो देव आपल्या संसाराचो पाचे हांव दुसऱ्या भाशेन ना हांव दुसऱ्या भाशेन ना हांव त्या देवाची स्तुती करता सो देव म्हजे संगी आसता म्हज्या समाधान आसता त्या देवाची देव म्हजे भितर आपलो विश्वास भाशेन आयज पवित्र आत्म्यान आमकां दिल्लो सब्जेक्ट लूक चॅप्टर 3 verse 16 काचो तिसरो आविसूर आनी सव्यो लुकाचो तिसरो आविसूर आनी सव्यो आनी थंय देवाचें उतर ह्या भाशेन आमकां सांगता तोच पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान tumkam पवित्र स्थान कितें म्हणटा पवित्र स्थान तोच पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान tumkam
पवित्र स्नान दितलो. तोच कोण ह्यो तोच जो हांव कोणा विशीं म्हणटा सगळ्यांक जाणा. जो हांव म्हणटा तो जेजू विशीं. पूण तोच कोण म्हाका बाबा जंय तोच हे वर्डिंगा वा हांव हे वर्डिंग आसा थंय बाप आनी पूत एक आसा. हालेलुया. हालेलुया. आनी पवित्र आत्मा हांगा सांगता तोच पवित्र आत्म्यान उज्यान तुमकां स्थान दितलो. हालेलुया. पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान म्हटल्यार कितें? पवित्र आत्म्यान आनी उदकान आमकां खबर आसा. पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान म्हटल्यार कितें? हें कितें स्नान जावन आसा? म्हाका म्हणून खंयचोय मनीस जर न्हाता तो कशा भाशेन न्हाता? उदकान न्हाता. उदकान न्हाता. चिंतून पळया, खंयचोय मनीस न्हाताना उदकान न्हाता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. खंयचोय मनीस न्हाताना खंयसून न्हाता? उदकान न्हाता. बांयचेर वयता, हांडो घेता, उडयता आनी न्हाता. उदकान न्हाता. पूण तुवें केन्ना आयकलां खंयचो मनीस उज्यान न्हाला? खंयच्या मनशाक उज्यान न्हान जाता? खंयचो मनीस उजो तुमच्या लागीं आसा वा तुमच्या भायर जंय तुमचे लाकडां आसा थंय तुमी आग घालतात, उजो घालतात, त्या उज्यान तुमी न्हाल्यात केन्ना? कोणूच मोगाच्या बाबांनी न्हांक जायना. कित्याक उजो हेचेर कोण हात घालूंक जायना वा तेच्या लागीं कोणा वचूंक जायना. पूण पवित्र पुस्तक सांगता, जॉन द बाप्टिस्ट सांगता तोच पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान तुमकां पवित्र स्नान दितलो. हे खंयच्या भाशेचे स्नान बद्दल उलयता? कसले स्नान आसा हे? एक आमी उदकाचो बाल्टीम जाला न्हू. उदकाचो बाल्टीम्स आमकां खबर आसा न्हू. तर ह्यो खंयचो बाल्टीम्स आसा? जो उज्याचो बाल्टीम्स आसा. आयकल्यात केन्ना उज्याचो बाल्टीम्स? हालेलुया. आयज आमच्या भितर मोगाच्या बाबईनान एक उदकाच्या बाल्टीम जाला पूण उज्याच्या बाल्टीम ना सांगासूनय हे उज्याचे बाल्टीम एक्झॅक्टली कितें जावन आसा? मोगाच्या बाबईनान तुका खेरीज भाशेन पवित्र पुस्तक कितें सांगता? जेजू क्रिस्तान म्हटलें हांव बापा लागीं वचना जाल्यार तुमकां तो शेऱ्याती सकला देंवचो. सो हांव बापा लागीं वयतलो आनी त्या वेळार बापा लागीं मागतलो आनी तो तुमकां शेराती धाडून दितलो आनी तो तुमकां पवित्र आत्म्यान तो तुमकां केन्ना अनास सोडचो ना. तो केन्नाच केदीच तुमकां अनास सोडचो. केदीच तुमकां अनास सोडचो. अशा भावेन कितें जावन आसा हे पवित्र उज्याचे स्नान? जर तुम्ही ओल्ड टेस्टिमेंटान पळयतात जाल्यार ज्या वेळार आदाम आनी तेची फुडचे जनरेशन स्टार्ट जाले आनी त्या वेळार आदामाची भुरगीं केन आनी आबेल आनी कशा भाशेन तुमकां जाणा एकामेका भावान एकामेकाचो जीव काडलो तो आनी तेच्या उपरांत एका भावा वरवीं ससत ससत फुडें चल्ली. आनी पवित्र पुस्तक सांगता मोगाच्या बाबईन आनी थोड्या दिसांनी ज्या वेळार ती ससत फुडें चलताली
ज्या वेळार सतत फुडें चलताली मोगाच्या बाबतींत त्या वेळार पवित्र पुस्तक सांगता एनोश नावाचो एक भुरगो थंय जल्माक येयला म्हणून सांगता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आणि तो भुरगो जर एनोश म्हणून नावाचो तर तेचें हिब्रू नाव जाता उजो. तेचे हिब्रू नावाचे मिनिंग जाता उजो भाशेन. मोगाच्या बाबईनान ज्या वेळार पयलें नाव हे मोगाच्या बाबईनान खेरीज भाशेन एनोश हे नाव एका देवाच्या एका सिंबलाक दिलेले. पूण ज्या वेळार मोगाच्या बाबईनान हे नाव एका आदमाच्या संस्थीक पडले त्या वेळार मोगाच्या बाबईनान देव उजो आसा आणि हे नाव ठेवपाक सारखे न्हू म्हणून त्या लोकांनी म्हणले. मोगाच्या बाबईनान पवित्र आत्मा ह्या वेळार तुमकां एक्झॅक्टली कितें सांगूंक सोदता. पवित्र आत्मा ह्या वेळार हें सांगूंक सोदता कित्याक बायबलान जो जुन्या करारान देवाचो जी जागा आसा वा देवाची जे प्रेझेन्स आसा ते एका उज्या वरवीं दाखयता. जावं तुमी मोइजेसाचे पळयात वा तुमी निर्गम एक्झोडस पळयात मोगाच्या बाबतींत ज्या वेळार मोइजेस एका पर्वता लागीं गेलो आनी थंय तेका दिश्टी पडलें एक झुडूप एक झाड तेंकां आनी तें झाड खेरीज भाशेन उज्यान जळतालें. तुमी केन्ना एका हिरव्या झाडाक तुम्ही उजो लागताना पळयला, एका वल्या झाडाक उजो लागताना पळयला ना. सुक्या झाडाक उजो लागताना आमी पळयला बाबा, पूण वल्या झाडाक उजो लागताना पळोवना. पूण तें झाड वलें जावन आसलें आनी त्या झाडाक उजो लागला. ज्या वेळार मोइजेस थंय गेलो आनी मोइजेस थंय गेल्या उपरांत पवित्र पुस्तक आमकां सांगता तेका आवाज आयकूंक. तूं ज्या जागेचेर उबी आसाय वा ज्या जागेचेर तूं उबो आसाय ती जागा बाबा पवित्र आसा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार मोइजेसान ती जागा पवित्र आसा म्हणून सांगली त्याच वेळार मोइजेसान आपल्या पांयांतले दोनूय जोड थिंगा काडले. सो आदल्या जुन्या करारान मोगाच्या बापाची एक प्रेझेन्स दाखयता उजो. हालेलुया. आनी हांगा जेजू क्रिस्त म्हणटा हांव बापा लागीं मागतलो आनी तो तुमकां शहरांत धाडून दितलो आनी तो तुमकां केन्नाच एकटो सांडचो ना. ते तुमकां केन्नाच तुमकां वायट करूचो ना, पूण संपूर्ण रित्या तुमच्या सांगाताक आसतलो आनी तो तुमकां वाडयतलो. आनी मोगाच्या बाबईन ज्या वेळार जेजू क्रिस्त सरकार गेलो बापा लागीं मागलो आनी पवित्र आत्मो तुमी धाडून दिलो. ज्या वेळार पवित्र आत्मो धाडून दिलो मोगाच्या बाबईन ऑटोमॅटीक Acts chapter 2 आमकां सांगता पवित्र पुस्तकान परतून उज्याचो सब्जेक्ट आयला. कित्याक म्हणून उज्या भाशेन तांकां जिब्यो दिश्टी पडल्यो ज्यो मसून पिल्ल्यो आनी दर एकल्याच्या तोंडार बसल्यो. सो उजो देवाचो प्रेझेन्स दाखयता. हालेलुया. आनी हांगा तर जॉन द बाप्टिस्ट म्हणटा तोच पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान तुमकां स्थान दितलो. पवित्र आत्मो म्हटल्यार बापाचो पुताचो आत्मो आनी उज्याचें स्थान म्हटल्यार बापाचें प्रेझेन्स.
प्रेझेन्स. आज आमकां खंयच्या पर्वतार वचपाची गरज ना. आयज आमकां खंयच्या लागीं वचचें ना, पूण जंय तुमी उबो आसा थंय बापाचें प्रेझेन्स जाता. आयज तुमी जंय उबी आसा, ज्या घरांत उबी आसा थंय जेजू क्रिस्ताचें होली स्पिरिटचें प्रेझेन्स आसा. कित्याक तुमचे मदीं आसा तो बलिश्ट आसा. हालेलुया. आयज मोगाच्या बाबाईन आमी उदकान स्नान घेतला, पूण पवित्र आत्म्यान आमकां डेली स्नान घेवंक जावं. एकूच फावट दोळ्यांक दिसता पवित्र आत्म्यान एकूच फावट स्नान घेतल्यार जाता ना. पवित्र पुस्तक सांगता तो एका मनशा भाशेन आसा, तेका फिलिंग आसा. पवित्र आत्म्याक फिलिंग आसा. तो सजमोंक जाता. तेका आमी दुखयल्यार जाल्यार तेका वायट दिसता, तो भायरूय वयता म्हटल्यार तेका फिलिंग आसा. हालेलुया. आणि पवित्र पुस्तक हें सांगता, तुमच्या पवित्र आत्म्यान तुम्ही निराश करिनाका. तुमच्या पवित्र आत्म्यान तुम्ही दुखी करिनाका. कित्याक तो शेराती पापान धाडलेलो आत्मा. पवित्र आत्मा आमी म्हणटा कितें आसा एक्झॅक्टली. आनी व्हडलेशें कांय ना, पूण जीव ह्या देवाचो आत्मो. जो आत्मो स्टार्टिंग आदामात आसलो, आदामात ब्रीथ घातलो, श्वास घातलो, तो आत्मा तेचे भितर आसलो आनी पवित्रतायेचो आत्मा तेचे भितर आसलो. तोच आत्मा. थोड्यांक दिसता मोगाच्या बाबायनान ना पवित्र आत्म्याच्या दिसा फक्त 2 गायनां करून पवित्र आत्मा येता ना. हालेलुया. कितेंच ना. वो आमी व्हडल्यान म्हटल्यार ये पवित्र आत्म्या येता ना. पवित्र आत्म्यान पयली लायक जाता ती तुमची पवित्रताय. पवित्र आत्म्यान पयली लायक जाता ती म्हटल्यार जेजू ख्रिस्त सांगता तुमी केल्लो मोग. पवित्र आत्म्यान पयली लायक जाता तो म्हटल्यार तुमच्या जिवितान तुमचे प्रेयर लायफ. तुम्ही व्हडल्यान आराडल्यार पवित्र आत्मा येयना बाबा केन्नाच मतीन धरा. पूण जर तुजे भितर देवाचो मस्सा आसा, एनॉयंटिंग आसा, आनी तू जर प्रेझेन्सान भरता, तू प्रेयरान आसा आनी फकत इतकेंच म्हणटा जेजू तुज्या पवित्र आत्म्याचें हाजीरपण जाला, हांव तुका वाखाणटा. ऑलरेडी पवित्र आत्मा आमचे भितर आमी म्हणून मोगाच्या भाव भयणांनो पवित्र आत्मे ये, पवित्र आत्मा केन्ना येयना. पवित्र आत्मा ऑलरेडी जेजू क्रिस्तान आमकां दिला. पवित्र आत्मा ऑलरेडी देवान आमकां दिला बाबा. ऑलरेडी दिला. आनी आमी कितें म्हणून मागता, जेंच्या लागीं ना तेंच्यांनी मागता. पूण जेंच्या लागीं ऑलरेडी आसा ती पवित्र आत्म्यान घेवन पावता. तर एक दिसा न्हू फेस्ता दिसा पवित्र आत्म्याच्या, न्हू पवित्र आत्म्याच्या फेस्ता दिसा स्टेटस लावन होली स्पिरिटचे फेस्ट म्हणून न्हू एक वॉल पेपर ठेवन ना. पवित्र आत्मो जर सजमोंक जाय जाल्यार तुका जेजू भाशेन तुजें जिवीत चलोवंक जाय. हालेलुया. तो आनीक कोण ना, वेगळो कोण ना. पवित्र आत्मा म्हटल्यार वेगळो कोण ना. आनीक कोण ना. पवित्र आत्मा म्हटल्यार खेरीज भाशेन देवाचो जीव आत्मा. देवाचो जीव आत्मा. आनी कोण ना बाबा. आनी तो तुमकां आदार दिता, तो तुमकां सांबाळटा. तुम्ही कितें करतात ते इम्पॉर्टंट आसा तेचे पासून.
तुमच्या जिवितांत तुम्ही कितें करता तें इम्पॉर्टंट आसता तेचे पासून. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका जवाब येना. तो देव तुमचो ते केन्नाच तुमकां एकले सोडना. देखून जेजू क्रिस्त म्हणटा हांव वयता जाल्यार तुमकां फायद्याचें आसा, कित्याक तो तुमकां केन्नाच सोडचो ना. तेजी प्रेझन्स तुमच्या सांगाताक आसतलें, तेजें हाजीरपण तुमच्या सांगाताक आसतलें. देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा तोच पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान तुमकां स्नान दितलो. आयज कितलीं जाणां दर एक दिसा उज्यान पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतात. कितलीं जाणां पवित्र आत्म्यान भरोवन रावतात. आयज जायतीं जाणां आमच्या जिवितान आमी वायट स्नान घेता, मेळपणाचें स्नान दीसभर घेता, मोबायलार दीसभर आसता, उतरांनी दीसभर उलयता, पूण पवित्र आत्म्याचें स्नान घेवन कोण रावता. हालेलुया. कित्याक सदांच मतीन धरात खंयचोय मनीस न्हाल्या बगर तो केन्ना क्लीन जायना. त्याच भाशेन खंयचोय मनीस पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतल्या बगर तो पवित्र जायना. आमेन. हालेलुया. ज्या भाशेन जर आमी मेळे आसांव जाल्यार न्हाल्या उपरांत आमी क्लीन जाता, त्याच भाशेन ज्या वेळार तूं पवित्र आत्म्याचें स्नान घेताय तुजी सगळीं पातकां वयतात आनी केन्नाच आनी तूं पातकान पडूंक जायना. कित्याक तुजे भितर आसलो तो मनीस आसा. हालेलुया. हालेलुया. तुजे भितर आसा. खंय सोदताय खंयच्या सुवातेचेर सोदताय नाका सोदूं. तुजे भितर आसा. तुजे भितर आसा. जायतीं जाणां स्नान घेतला, पवित्र स्नान घेतला, बाल्तिम्स घेतला, उज्याचें स्नान आजुनूय घेवचें आसा. कोण दितलो तो? कोणाक खंयच्या मनशाक दिवंक जाता? कोणाक दिवंक जाता उज्याचें स्नान? तुम्ही म्हाका सांगात बाबा, उज्याचें स्नान खंयच्या मनशाक दिवंक जाता? या म्हाका उज्याचें स्नान दी म्हणून सांगूंक जाता? ना. उज्याचें स्नान तुका घेवचें पडटा. क्रिस्तांवान तें म्हटल्यार जेजू क्रिस्ताच्या पांया लागीं वचून तेचे प्रेझन्स अनुभवून तेचे हाजीरपण अनुभवून तुमकांच तुमी पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतल्यात. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आयज सगळीं जाणां म्हणटा आमी न्हाल्या, आजून पवित्र आत्म्याचे न्हावचे बाकी आसा. आनी जी कोण न्हाल्या पवित्र आत्म्याचे तेणे सदां न्हावंक जाय. पवित्र आत्म्यान डेली उज्यान न्हावंक जाय. सकाळीं उठतकूच, दनपारां, राती, हर एका वेळार उज्यान न्हावंक जाय. उज्यान न्हावंक जाय. आनी ज्या वेळार तुमी उज्यान न्हायत रावतले त्या वेळार तुमी इतली क्लीन जातले. पळयात पवित्र पुस्तक म्हणटा देव पवित्र आनी देवाक जाय आमी पवित्र आसले. आनी देवाची पवित्रता इतली आसा ती थांबोन आसली. देवाची जर पवित्रतायेची लेवल पळयता जाल्यार ती तुका मोजमाप नासलेली, ताका मीठ मेळना, इतलो देव पवित्र आसा. आनी आमी तेच्या दर्यान पवित्रतायेन न्हावंक जाय. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ना बाबा तशें जायना. आमच्या जिवितांत हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमच्या जिवितांत बाबा
घेईन त्यामधल्या पवित्र आत्म्यान आम्ही पुरे जाईन आणि आम्ही पुरी नालेली आमच्या भितर कितीतरी असतं. टाइम काढा देवापासून टाइम काढा वाखाणणार जो वेळ मिळाला तो वेळ वाखाणणार आणि देवावरती मस्ती. आमेन. सगळेजण काय पण का द्याव्या जिजू जितली जण देवाचे उतर ऐकतात आणि मागे देवाचे उतर ऐकून घेतले. देवाचे प्रेझेन्स त्यांच्या कुडींचे देवाचे प्रेझेन्स आणि बरं देवाचे प्रेझेन्स आणि हसून घ्या देवाचे प्रेझेन्स आणि आयचे दिस जे उज्याचे स्नान तुझे उलयलाय तुझ्या उतरांनी सगळ्याचे ते उज्याचे स्नान ते ह्याच वेळा पवित्र आत्म्यान बरो ह्याच वेळा पवित्र आत्म्यान बरो आणि पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन बरो पवित्र आत्म्यान बरो पवित्र आत्म्याच्या उज्यान बरो रेबे जाखा थारा लेदेन थाना माना खाता लजो खोतो रोबो थाना माना सेके थाना माना खाता लाबोसे ईदाला खांथारा सोखोतो रोबो खाता राबा पवित्र आत्म्यान बरा रिसीव शक्तीले बेले और रेजेन थाना माना खाता लाबोल कतारा बारा सकतारा बारा बरात पवित्र आत्म्यान अन्य भाषेत उलवून पवित्र आत्म्यान बरा देवा रेजे तेने मेने खाता लाबो सोखोतो रोबो खाता लाबोसे यादाला खांथाना माना खाता लाबोसे के तेरे बेरे हालेलुया.